पंचामृता राइस प्रेजेंट जरा हटके सीजन 2। पंचामृत प्रेजेंस फोर्टिफाइड राइस, संपूर्ण पोषण और स्वस्थ जीवन की पहचान। को स्पॉन्सर्ड बाय गोवा एक्वा वर्ल्ड। नमस्कार, पंचामृता बासमती रायस प्रेजेंट जरा हटके को स्पॉन्सर्ड बाय गोवा एक्वा वर्ल्डच्या आजच्या भागान आमच्या समस्त पळोवप्यांक जन्माष्टमीची खूप खूप परबी। तुमकां सगळ्यांक येवकार आजच्या भागान आनी आजच्या भागान आमी आयल्या गोळवाडा पर्या हांगासर आशिल्ल्या सरकारी प्राथमीक शाळेच्या भुरग्यांनी जन्माष्टमीचो कार्यक्रम हांगासर आयोजीत केल्लो आसा आनी त्याच निमतान आज आमकां हांगासर आमंत्रीत केला। हांगासर आशिल्ल्या ब्राह्मणी कुळमाळा ह्या देवस्थानान आजचो आमचो कार्यक्रम आमी घेतली। अशें म्हणटात की प्रेम आनी आस्था ही आमच्या मनातूच आसता, आमच्या हातान आसता आणि जर एकदा आमकां ईश्वराची भक्ती लागली तर आमच्या प्रत्येक कणकणान आमकां ईश्वर दिसता। तर हीच भावना घेऊन आजच्या कार्यक्रमाची आम्ही सुरुवात करूया। पळयत रावात पंचामृता बासमती रायस प्रेजेंट जरा हटके को स्पॉन्सर्ड बाय गोवा एक्वा वर्ल्ड। नमस्कार सगळ्यांना। आज गोलवाडा गावामध्ये सरकारी प्राथमिक विद्यालय गोलवाडा या शाळेमध्ये ब्राह्मणी कुळमाया देवळामध्ये हा आपला कार्यक्रम गोकुळ अष्टमीचा कार्यक्रम होत आहे। आज गोपाळकाला तर या कार्यक्रमाला आमच्या सोबत आहेत जरा हटके या कार्यक्रमाच्या होस्ट सारिका मॅडम, त्यांचं मी आमच्या शाळेच्या वतीनं पुष्प देऊन स्वागत करत आहे। मी आमची श्रद्धा टीचर यांना विनंती करतो की त्यांना पुष्प देऊन त्यांचं स्वागत करायचं आहे। धन्यवाद मॅडम। तसेच त्यांचे जे सहकारी आहेत त्यांना सर्वांना मी विनंती करतो की त्यांनी पुढे येऊन आमच्या तर्फे एक पुष्प घ्यायचं आहे। मी सर्व त्यांच्या टीमला विनंती करतो पुढे येऊन एक लहानसं फूल घ्यायचं आहे। आता या कार्यक्रमाची सुरुवात आपण श्रीकृष्ण लीलाने होणार आहे।
जरा हटकेच्या आजच्या भागात हांगासर उपस्थित आशिल्ल्यांक सगळ्यांक परत एक फावटी येवकार. आजच्या कार्यक्रमाची खूप सुंदर अशी सुरवात जाल्ली आसा. आमची माणकुली भुरगीं इतली सुंदर हांगासर कृष्णा आनी राधा हांगा जमिल्ले आसात. खरेंच खूप बरें दिसता आनी तांच्या ह्या सुंदर अशा परफॉर्मन्सा खातीर आमकां दिसता मोठ्यान ताळयो जावनी तांच्या खातीर परत एक फावटी. शाळेचो खूप बरो प्रयत्न आसा सगळ्या पॅरंट्सांक लागीं हाडपाचो, तशेंच माणकुल्या भुरग्यांक इतले परफॉर्मन्स करपाची संद दिवपाची. खरें म्हणल्यार टॅलंट सगळ्या मदीं आसता, गरज आसता ती एका प्लॅटफॉर्मची आनी असो प्लॅटफॉर्म जेन्ना शाळांमधून किंवा आमच्या सारक्या कार्यक्रमांमधून तांकां मेळटा तेन्ना खरेंच तांच्या परफॉर्मन्साक आनी तांच्या टॅलंटाक एक वेगळी तरेची उर्बा मेळटा. आजच्या कार्यक्रमान आमची सगळी अस्तुऱ्यो हांगासर बायलां सगळी तयार आसात आनी तुमी पळोवंक शकतात की ती वेगळ्या तरेन हांगा न्हेशिल्ली आसा. समोर आमची माणकुली भुरगीं आनी हांगासर आज परफॉर्मन्स दितली तांची पेरंट्स. सो खरेंच वेगळ्या तरेचो एक्सपिरियन्स आसपाचो आसा. तुमकां कितें दिसता की आमी जेन्ना जन्माष्टमी मनयतात तेन्ना श्री कृष्णाचे वेगवेगळे जे गूण आसा तातूंतले सगळ्यांक चड गूण तुमच्या खंयच्या आवडीचे सांगा. माखन चोर. माखन चोर. ओके. त्याच्यातून खूप नटखटपण असता. का आवडतं तुका? ओके. बालरूपा द्यायची ती सगळे. मैत्रीपणा. मैत्रीपणा. ओके. ही बाबडी पहिलीच गेली, पहिलीच फाटी सरता. ओके, तुम्ही सांगा. कृष्णा कित्याक आवडटा? हा सांगा मगे कितें तरी रिजन आसतलें न्ही. दही. दही कितें? कृष्णाक आवडटा. ओके, म्हणून तुका कृष्ण आवडटा. तुका पळोवंक बरो दिसता कृष्ण. सारकें पळोवंक बरो दिसता. खंयचो टिवीतलो मुगो? कृष्णाचे खोटी काडप आवडटा राधांच्यो. ओके. ओके, म्हाका दिसता प्रत्येकान हे आमच्या माणकुल्या भुरग्यांनी खास करून हे सगळे गूण आसतात जे कृष्णा मदीं आसता आनी आमच्या सच्या जिवितानूय आमी कृष्णाचे खुबशे शिकवण आमी आपणायतात आनी आपणावपाकूय जाय. कृष्ण जन्माष्टमीची सगळ्यांक खूब खूब परबी दिवन आनी आजचे कार्यक्रमाची आमी सुरवात करता. खेळूया आमच्या आयच्या भागांतलो पयलो रावंड. ताका लागून आमच्यो 5 अस्तुऱ्यो मुखार हाडुया. पळोवया की आमच्या पयल्या रावंडाक कोण हांगासर मुखार येतात ती. आमची 5 स्पर्धक तयार आसा. आमचो पयलो रावंड जो आसता आमचो फुगोट्यांचो रावंड हो खेळपाक आनी पळोवंक शकता कितलें टेन्शन आयलां तें. जेवण घरा वचून करपाक जाय तें टेन्शन आयलां की प्रश्नांची उतरां दिवंक जाय ती टेन्शन आयलां. कसलें टेन्शन चड आसा सद्या? हा कसलेंच ना मुगो. ओके, हाऊसवायफ सगळीं जाणां? हय. हां, नेटान पळय येस खंय. ओके, आनी टी व्ही पळयतात? पळयता. घरान रावन कितें करतात आख्खो दीस? रांदले काय मातसो बसता. मागीर झोपता. रांदले की बसता आनी मागीर झोपता डायरेक्ट ते. ओके, ताका चड टेन्शन दिवची न्ही, हांगा झोपूंक ना ते. ओके, पयलो प्रश्न आमचो उत्तर तुमकां जर येता जाल्यार तुमी ताळी मारपाक जाय. कृष्णा हे खंयच्या राज्याचे राजा? तांचें राज्य खंयचें? इन शॉर्ट कृष्णाचें राज्य. अयोध्या. रामांक खंय धाडुया? द्वारका. ओके, सारकें उत्तर आसा द्वारका. मोठ्यान ताळयो जावनी. आमची पहिली फुगडी फुटल्या आमच्या ऑडियन्सा मदीं आनी ज्योत्स्ना हांणी उत्तर सारकें दिलां. ताका मेळटा पॅन एरोमा रेस्टॉरंट, फोणेचे बऱ्यांतले बरे रेस्टॉरंट, हांचे कडल्यान कॅश प्रायज. कॉंग्रॅच्युलेशन. फुडलो प्रश्न. भगवत गीता कोणे रचयला? सांगा आतां. येवनी बरे बरे आन्सरा. कर गे ट्राय तू, काय ना. श्रीकृष्ण. वाल्मिकी. चुकले? हां, श्री गणेशा. श्री गणेशा न्ही, ताणें ते बरयल्या. रचयला कोणे? कोणाक येता आन्सर? महर्षि व्यासमुनी. सारकें उत्तर. वेद व्यास. परत एक फावटी फुगटी आमच्या ऑडियन्सान फुटल्या आनी हर्षदा हाणें उत्तर सारकें दिलां. ताका मेळटा पॅन एरोमा रेस्टॉरंट, हांचे कडल्यान कॅश प्रायज. कॉंग्रॅच्युलेशन. ओके, फुडलो प्रश्न. कृष्णाचे प्रेम मंदिर खंय आसा? वृंदावन. सारकें उत्तर वृंदावन. परत एक फावटी फुगटी ऑडियन्सानूच फुटली आनी प्रगतीन उत्तर सारकें दिलां. ताका मेळटा पॅन एरोमा रेस्टॉरंट, हांचे कडल्यान कॅश प्रायज. कॉंग्रॅच्युलेशन.
कृष्णान खंयचो पर्वत उबारिल्लो राव हांकां पयलीं मातशें विचारया हांकां येना यो फुडें तुवें म्हणला पयलीं मगो गोवर्धन सोन्याचा पर्वत सोन्याचो म्हाका खबर नाशिल्लें पण गोवर्धन पर्वत खबर आशिल्लो सारकें उत्तर अमृता गांवकर हाणें उत्तर सारकें दिलां आनी ताका मेळटा पॅन एरोमा रेस्टॉरंट हांचे कडल्यान कॅश प्रायज कॉंग्रेच्युलेशन वृंदावन खंयच्या राज्यांत आसा शेवटचो प्रश्न वृंदावन खंयच्या राज्यान आसा कितें जालें मथुरा उत्तर प्रदेश सारकें उत्तर मोठ्यान ताळी अनिता गांव हांच्यांनी उत्तर सारकें दिलां तांकां मेळटा पॅन एरोमा रेस्टॉरंट हांचे कडल्यान कॅश प्रायज कॉंग्रेच्युलेशन ओके हो जाला आमचो फुकट्यांचो रावंड सगळ्या पार्टिसिपंटांक आपले प्रायजीस मेळ्ळा तर खेळुया आमच्या आयच्या भागातलो फुडलो रावंड पण ताच्या पयलीं वेळ जाला एक ल्हानसो ब्रेक घेवपाचो घेवया एक ल्हानसो ब्रेक आनी परत येवया पंचामृता बासमती रायस प्रेझेंट जरा हटके को स्पॉन्सर्ड बाय गोवा एक्वा वर्ल्ड Panchamruta Deluxe Rice is now fortified. विसावा उपरांत तुमकां सगळ्यांक परत एक फावट येवकार पंचामृता बासमती रायस प्रेझेंट जरा हटके को स्पॉन्सर्ड बाय गोवा एक्वा वर्ल्ड खेळुया आमच्या आयच्या भागातलो फुडलो रावंड जो आसता कभी हा कभी ना 40 सेकंदाचो टायम आनी आमची बायलां कशी हय आनी ना म्हणनासतना उलयता पळोवया आनी जी विनर जातली तांकां मेळटले पंचामृता बासमती 5 kg रायस वापरता सगळे जाणां हय कभी हा कभी ना ह्या रावंडाक आमी सुरवात करता आमची पयली पार्टिसिपंट ओके रोहिणी तुमचो टायम सुरू जाता आतां रोहिणी लेट पावली न्हय येयले बेगिना येयले कितल्यांक गे 10-11 जेवण करून आयल्या जेवण केले केला? डाळ केली भात केली शिवराक शिवराक आयता आमगे बड येयला आज भट हरशी श्रावणान शिवराक गे हय आज शिवराक बरी खेळटाली पण ती ओके पल्लवी तुजो टायम सुरू जाता आतां पल्लवी कशें आसा तूं बरें आसा बरें कामाक वता ना ओके श्रद्धा तुजो टायम सुरू जाता आतां श्रद्धा मोबायला शिवाय जायना कितें गो जाता म्हाका जाता चड यूज करिना करता कोणा कडेन उलयता चड फोन जास्ती करीन वापरना चड वापरिना ओके सुष्मिता तुजो टायम सुरू जाता आतां सुष्मिता साडी कित्याक न्हेसूंक ना तूं सवना ओके दिक्षा तुजो टायम सुरू जाता आतां दिक्षा रांदून येयला मग घरा कडेन रांदला कितें केला डाळ भात तूच करता जेवण ओके अनिता तुमचो टायम सुरू जाता आतां अनिता तुमी हांगा शिकयता हालींच शिकयता हालींच कितले हो दीस जाले पयलीं खंय आशिल्ली तर पयली असली केरी आनी थंयच्यान हांगा आयली बरी शिकयता आतां हांगा येयली कडक सारकी आ कडक जास्त ना ओके सुनीता तुजो टायम सुरू जाता आतां सुनीता तूं खंय रावता गोलवाडा पर्ये लागीं सांगा लागीं लागीं. भुरगीं शिकता हांगा हांगा शिकता खंयच्या स्टँडर्डान गो पूर्व प्राथमीक चलो काय चली चलो एकटोच आसा मगो हांगा एकटोच आनी तूं तांकां घेवन येयला हांव तेका घेवन येयला कृष्णा केला ताका कृष्णा गेला तुवें केला हांव केला तूं सगळें न्हेसता बी ताका हय विद्या तुजो टायम सुरू जाता आतां विद्या तुजी भुरगीं आसा हांगा हो आसा कृतिका तुजो टायम सुरू जाता आतां कृतिका सगळीं वळखीची हांगासरली सगळीं वळखीची बायक घेवन येयला बायक ना चलत येयला ओके संजना तुजो टायम सुरू जाता आतां संजना तुजी भुरगीं आसा हांगा आसा कितली जाणां गो 3 जाण 3 जाणां हांगा शिकतात हांगा शिकत आं हांगा स्कुलाक 2 जाण हांगा शिकना आं ह्याच स्कुलाक आनी तूं घेवन येयला दोग तांकां जाण. गोवयला हांव बरोबर घेवन येयला. गोवयला बरोबर कामाक गेला तें काडूंक ना घोवाक हय तो कामाक गेला तूं कामाक वचना घरा आसता आनी भुरग्यांचो अभ्यास तूं घेता घेता बरी शिकता भुरगीं शिकता आनी तुका आवडटा शिकोवपाक तांकां आवडटा आनी शाळा बरी गो हांगा स्कूल बरें बरें आनी चड स्ट्रिक्ट आसा की बरें शिकयता बरें शिकयता आनी लागींच रावता हांगा म्हणलें तूं लागींच कशी बायक घेवन येता चलत चलत तूं चलतूच येता चलतूच येता आनी पावस लागूं ना गो येतना आतां लागलो भिजूंक ना मगो तूं भिजले आं सुकें आसूं न्हू सत्री हाडल्या हाडल्या खंय दवरल्या गो भायर आसा व्हरूंक ना मग कोणें भायर आं सत्री आसा मगो भायर आसा पयली वचून पयली केन्ना पयली वचून उदक
कभी हा कभी ना ह्या राऊंडचे विनर आता संजना आणि ताका प्राइज दितले पंचामृता 5 kg रायस ताका मेळटा आनी ताका प्राइज दिवपाक आमच्या बरोबर आसा संजीव नायक जे पंचामृताचे एक्झिक्युटीव आसा. कॉंग्रॅच्युलेशन. कभी हा कभी ना ह्या राऊंड उपरांत वेळ जाला आमचो आयच्या भागातलो फुडलो राऊंड खेळपाचो जो आसा आमचो डान्स राऊंड. पळय ह्या डान्स राऊंडची पार्टिसिपंट कोणती. आयच्या भागातल्या डान्स राऊंडाक आमी सुरवात करता आणि जे विनर जातले तांकां मेळटले मेहंदी सारी शोरूम बेळगांव ह्या शोरूम कडल्यान एक गिफ्ट. तशेंच हांगासर स्कुलानूय खुबशे प्रायजीस हांगा स्पॉन्सर केल्ले आसा. सो रनर अप प्रायजाय तुमकां मेळटली. सो बऱ्यांतलो बरो परफॉर्मन्स दियात. ऑल द बेस्ट. ओके सो डान्स राऊंडचो थर्ड प्राइज वता कृतिका हेंकां मोठ्यान ताळो जावनी ताच्या खातीर आणि रिक्वेस्ट करता ह्या शाळेचे सर हांच्यांनी हे प्राइज तांकां दिवचो. सेकंड प्राइज वता परी गांवकर आणि रिक्वेस्ट करता टिचरीन हो प्राइज दिवचो. आणि डान्स राऊंडचे विनर आता पल्लवी सावंत आणि ताका मेळटा मेहंदी सारी शोरूम बेळगांव ह्या शोरूम कडल्यान एक गिफ्ट. कॉंग्रॅच्युलेशन. आमचो डान्स राऊंड हांगा सोंपता आणि आमच्या मदीं हांगा धाकटी खूब माणकुली भुरगीं आसा जेंच्यांनी खूब बरी वेशभूषा केल्ली आसा कृष्णा आणि राधाची. सो हांगासर तांच्या खातीर स्पेशल स्पॉट प्राइज आसा जे शाळेन हांगा ऑर्गनायज केल्ले आसा तांच्या खातीर. सो रिक्वेस्ट करता की सगळ्यांनी हांगा येवचें. ओके सो सगळी माणकुली भुरगीं हांगासर इतली सुंदर न्हेसून येयल्ली आसा आणि आमकां हांगासर 3 कृष्णा काडपाक जाय आणि 3 राधा काडपाक जाय जी सगळ्यांक बेस्ट न्हेसल्या. ओके सो आमी पयलीं 3 राधा सिलेक्ट केला जेंकां मेळटले गोवा एक्वा वर्ल्ड गोंयचो सगळ्यांक व्हडलो वॉटर पार्क हांचे कडल्यान डिस्कावंट वाउचर्स. सो ही 3 माणकुल्या भुरग्यांक मेळटा गोवा एक्वा वर्ल्ड कडल्यान डिस्कावंट कुपन्स घेवन वचपाच्या. बाय. ओके मम्माक आनी पप्पाक सांगा घेवन वच म्हणून वॉटर पार्कान बदर. ओके मोठ्या ताळ्यो जावनी तेंच्या खातीर. ओके सो आमी वेचून काडिल्ले हे 3 कृष्णा आणि तांकां मेळटा गोवा एक्वा वर्ल्ड कडल्यान हे तांकां डिस्कावंट कुपन्स. ओके मोठ्यान ताळ्यो जावनी तेंच्या खातीर. ओके आणि जी स्पर्धा आशिल्ली तातूंतले आमी वेचून काडिल्ले हे 3 विनर्स आणि हांगासर ह्यो 3 विनर्स आसा. ओके सो आमचे स्पर्धेचे विनिंग कृष्णा 3 आमी हांगा वेचून काडला आणि तांकां प्राइज दिवपाक आमच्या मदीं आसा मंगेश गांवकर जे तांकां प्राइज दितले. मोठ्यान ताळ्यो जावनी तेंच्या खातीर. फुडलो राऊंड आमी रोखडीच खेळटली पण ताच्या पयलीं घेवया एक ल्हानसो ब्रेक आणि रोखडीच परत येवया. पंचामृता बासमती रायस प्रेझेंट जरा हटके को स्पॉन्सर्ड बाय गोवा एक्वा वर्ल्ड. Welcome to Goa Aqua World, the premier destination for water park, adventure park, amusement park, zip line and roller coaster excitement in Goa. Catering to all age group, we proudly stand as the largest water park in Goa. No longer do Goans need to venture outside the state for thrilling activities. We bring it all together under one roof. We have the Goa's longest zip line in Goa.
If you are up for a challenge, explore our adventure park with over 20 thrilling activities and skywalk and 15 plus more. Whether you seek thrills or tranquility, Goa Aqua World is your ultimate destination for a day of unforgettable fun and relaxation. Join us for an experience you'll cherish forever. Visit us at Pitra East in Karapur, Sakhalin, Goa. मेहंदी हर शादी की एक ज़रूरी शुरुआत। मेहंदी हर शादी की एक रंगीन सौगात। मेहंदी हर शादी की एक दिली जज्बात। मेहंदी हर शादी की एक नायाब रात। मेहंदी हर शादी की एक जगमगाती बारात। मेहंदी सारीज़ हर शादी की एक शुभ शुरुआत। मेहंदी सारीज़ बेलगाम। Pride of Ponda Pen Aroma. Panchamruta Deluxe Rice is now fortified. विसा उपरांत तुमकां सगळ्यांक परत एक फावटी उपकार पंचामृता बासमती रायस प्रेझेंट जरा हटके को स्पॉन्सर्ड बाय गोवा एक्वा वर्ल्ड। खेळूया आमच्या आयच्या भागातलो फुडलो रावंड जो आसा आमचो पंचामृता रावंड आणि आमची पार्टिसिपंट तयार आसा हो रावंड खेळपाक। आमचे सगळ्यो हांगासर आई जे आयिल्ले आसा तांच्या खातीर आमी ही गेम दवरल्या। आमचे ह्या रुक्मिणी आईक मेळटा हे सोना मसुरी रायस पॅकेट इन रिंग काय बरें घातल्या पळयात मोठ्यान ताळयो सुनी तिच्या खातीर। देवकी आईक आज प्रायज मेळोकूच जाय तर देवकी आईक मेळटा हे हळदीचे पॅकेट। ओके सो आमचो पंचामृता स्पेशल रावंड हांगाच सोंपता। खेळूया आमच्या आयच्या भागातलो शेवटचो रावंड जो आसा आमचो चक दे रावंड। आमच्या आयच्या भागातलो शेवटचो रावंड चक दे रावंड घेवचे पयलीं हांगासर आमच्या सगळ्या किशन कन्हैयां खातीर एक स्पेशल रावंड आणि इतलो आमचो बरो आजचो उत्सव आसा जन्माष्टमीचो सो आमच्या किशन कन्हैयांक आमी खंय फाटीं दवरूं शकता। सो आजचो हो गेम तुमच्या खातीर आणि सोंपोसो गेम आसा। एक इंग्लीश नंबर एक मराठी नंबर खंयचो नंबरा वयल्यान सुरवात करतले आणि ज्यांचे कडेन मायक आसा तांच्यांनी तो नंबर सांगपाचो। ओके सुरवात आमी सिक्वेन्सान करुया मागीर मदीं घेतले। 5 आउट आउट 3 फोर्थ ओके 4 पुढे 5 6 7 8 9 15 आउट आउट हांवें 15 म्हणलें तर 15 म्हणलें तें 16 म्हणूंक जाय आशिल्लें। 6 7 8 9 10 आउट 4 5 6 7 7 आउट 13 13 आउट 36 36 39 आउट 10 11 12 13 आउट आउट 5 6 7 8 9 10 टर्न तू तेका कंटिन्यू 11 आउट तिघांमध्ये कॉम्पिटिशन आता 1
2 4 5 6 7 8 आउट 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 23 सो आमच्या आजच्या स्पेशल राऊंडचे विनर आमकां हांगासर मेळिल्ले आसा मोठ्यान ताळयो जोनी तेंच्या खातीर आणि आमच्या रनरअपा खातीर हांगासर 2 स्पेशल प्रायजीस आसा ओके सो नवकुल गांवकर आता आमचे 3rd प्रायज विनर आणि तांकां प्रायज दितले साहिल गांवकर मोठ्यान ताळयो जोनी तेंच्या खातीर अशोक गांवकर आता आमचे 2nd प्रायज विनर साहिल परत तांकां एक फावटी प्रायज ओके आणि आमचे आजचे स्पेशल राऊंडचे विनर आता रामकृष्ण गावस आणि तांकां रिक्वेस्ट करता साहिल गांवकर हांचे कडेन की तांच्यांनी तांकां प्रायज दिवचो मोठ्यान ताळयो जोनी तेंच्या खातीर ओके सो शाळेच्या वतीन हांगासर आनी एक स्पेशल कॉम्पिटिशन आशिल्लें जे पॅरंट्सां खातीर स्पेशली हांगासर आवयांक खातीर आनी बेस्ट कॉस्ट्यूम सो हांगासर आमकां 3 विनर आमी काडल्या 3rd प्रायज 2nd प्रायज आनी 1st प्रायज हांगासर मोठ्यान ताळयो जोनी तेंच्या खातीर आनी रिक्वेस्ट करता पुंडलीक हांच्यांनी हे प्रायजीस दिवचे तांकां सो खेळूया आमच्या आयच्या भागातलो शेवटचो राऊंड जो आसा आमचो चक दे राऊंड आयच्या भागातल्या शेवटच्या राऊंडाक म्हणजे चक दे राऊंडाक आमी सुरवात करता आणि जी विनर जातली तांकां मेळटले युनायटेड 5 लिटर प्रेशर कुकर जो आमकां स्पॉन्सर केल्लो आसा युनायटेड कंपनी एकता ग्रुप हांच्यांनी आणि तेचे डिस्ट्रिब्युटर आसा शांतादुर्गा डिस्ट्रिब्युटर फोंडे हांगासर आजची गेम आसा ती अशी तुमी पळोवंक शकता हांगासर आमी रोजा दवरल्या वयर बांदला पाटलो आणि आमची हांगासर गोपिका राधा म्हणू शकता ती सगळी हांगा उबी रावल्यान आणि तांकां दितली आमी 5 रोजां मॅक्सिमम रोजां जी पाटल्यान उडयतली तांकां मेळटलो हो कुकर सो पळोवया आजचो हो जन्माष्टमी स्पेशल एपिसोडचो कुकर कोण घेवन वता ओके पयली पार्टिसिपंट सायलन्स हा ओके घातले 2 वतले येस 1 2 3 सावकाश गो 1 1 जाओ तरी एक तरी पडले म्हणटा ते 2 1 ओके वयर 1 2 1 2 3 टाय ओके सो 2 स्पर्धकांनी 3 रोजा घातला फाटल्यान सो तांच्या मदीं टाय जाल्लो आसा ना तूं घाल. Yes. परत टाय गो घाला ओ परत टाय एक घाल हांगाच दवरताय आमकां ओके पुढे येस परत टाय
आजच्या भागातले चक दे राऊंडचे रनर जाता किर्ता आणि ताका मेळटा एक स्पेशल प्रायज जो स्पॉन्सर केल्लो आसा शाळेन आनी रिक्वेस्ट करता कृतिका आनी हो प्रायज दिवचो. वेदिका गांवकर जाता आमचे आजचे विनर आणि ताका मेळटा युनायटेड 5 लिटर प्रेशर कुकर जो स्पॉन्सर केला आमकां युनायटेड एकता इंजिनियरींग हांच्यांनी आणि ताचे डिस्ट्रिब्युटर आसा शांतादुर्गा डिस्ट्रिब्युटर्स फोंडे हांगासर. मोठ्यान ताळो जाणी आमच्या विनरा खातीर. आमच्या गोलवाडा गावात आमच्या सरकारी प्राथमिक गोलवाडा पर्याय शाळेसून आयज सुंदर असो गोकुळाष्टमीचो कार्यक्रम जालो आणि ह्या कार्यक्रमाक जरा हटके हो कार्यक्रम हाडलेलो आणि सुंदर अशा रितीन हो कार्यक्रम संपन्न जाल्लो आसा. आमच्या शाळेच्या वतीन आमच्या SMCच्या वतीन गावाच्या वतीन आमची ल्हानशी छोटीशी भेट आमी दिवंक सोदता. तेन्ना हांव भिसो गांवकर हांकां विनंती करता हें बक्षीस प्रायज जे दिल्लेलें आसा ते गिफ्ट जे आसा ते प्रणिता गांवकर यांनी स्पॉन्सर केल्लेले आसात. त्या लागून हांव भिसो गांवकर हांकां मागता तेणी फुडें येवन तांकां एक गिफ्ट दिवपाचें. आजचो आमचो स्पेशल भाग आशिल्लो जन्माष्टमी स्पेशल भाग जो आमी घेतलो सरकारी प्राथमीक शाळा गोलवाडा हांगासर आणि तेंच्यांनी आमकां हांगासर आमंत्रीत केले ताका लागून खरेंच हांव मना काळजांतल्यान तांकां देव बरें करूं म्हणटा. तशेंच विजयश्री हांच्यांनी आमकां हांगासर सगळें कॉर्डिनेशन केलें ताकाय हांव देव बरें करूं म्हणटा. तशेंच तुमकां सगळ्या पालकांक जेंच्यांनी कितलो वेळ काडलो हांगासर आनी सगळीं हांगासर उपस्थित रावली तुमकांय मना काळजांतल्यान देव बरें करूं. फुडल्या भागान हय रोखडीच मेळटली आमी तुमच्याच वाठारांत. तोपर्यंत पळयत रावात पंचामृता बासमती रायस प्रेझेंट को स्पॉन्सर्ड बाय गोवा एक्वा वर्ल्ड जरा भुरगीं प्लीज धांवू नाकात मदीं आमकां सोंपोवपाक जाय बेगीन हांगाच उरतलीं आमी. खुबशे कृष्ण आनी हांगा राधा आसात. प्लीज भुरग्यांक मदीं येवं नाका म्हणून सांगना. मारलो तेका कोणें तरी. आजच्या भागातले आमचे चक दे राऊंडचे विनर जाता नांव विसरले राव परत येता.